Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सो गेले जशें तुमकां खबर आहा जे तुफानान सगळे जे लुकसाण सगळें जाल्लेलें तें आमकां 5-6 दीस जाले हांगासर लायटीचो प्रॉब्लम आसलो, तशेंच मोबायलाक लायटी कारणान मोबायलाक नेटवर्कूय नासलें आनी उदकूय नासलें नळार. तर आमी जीत भाईक एक हेल्पाक एक कॉल केल्लो की आमकां उदकाचो प्रॉब्लम जाता, पियेवपाचें उदीक खूब पयसून हाडचें पडटा म्हणून. तर बांय तर आहात आमचे कडेन, सो त्यांनी सोमतेच एक आमकां टँकर अरेंज करून दिलो वाडेकारांक की तुमी तेचे यूज करून घ्या म्हणून, जे आमी सगळ्या वाडेकारांक आमकां हेल्प पडले. सो एका उल्याचेर ते पावले हें आमकां खूब व्हडलें दिसता ह्या आयच्या सिच्युएशनान. कित्याक बाकीचे जे हांगासले जे आमदार आहात आनीक कोण आहा कित्याक केन्ना आमकां कसले हेल्पाक पावकूय ना आनी कसली कोणा कडसून खंयची हेल्पाक तरी सांगकूय ना आमकां. माझ्या घरात 5 माड पडल्या, एक आंबो पडला. आज 10 दीस जाले, 6 दीस जाले आनी म्हाजे पद्दती काडले हांवें. मरे म्हाजें हें सगळें ट्रॅक गेल्लें आहा, हें कांयच ना. म्हणजे आमी संपलेलें आहा आनी गाडये म्हाजे 5 डॅमेज जाले. गाडी जाली आतां आज येयल्या फायल ते आनी आतां आमी काम करता. आमकां डॅमेज सारकी कवर आमी जाल्ली आहा आनी वयर हें पडलें क्रॅक आनी आमकां आतां भिरांत आहा रे. एक तर आमकां वयर पत्री घालची पडटली, पूण सद्याच्या परिस्थितीन आमची ही लायकी ना. आमच्या घरात हे 4 माड पडले, फाटल्यान सगळे मॅश कांय ना, दर्याचें उदक चडलां आनी ते व्हरून फाटल्यान उडयलां. आतां आमी ते काडटले जाल्यार भूल डजर पासून येवपाक वाटना थिंगा. आनी हें आमी आमचे तेजे कोण कोण येवन पद्दतचें हें करून आमी वयले सगळे माड काडून घेतले आनी हें सगळें क्लीन करून घेतलें. 4 ते 5 लाखाचें लुकसाण जालां. सायक्लोन जालें ते दीस संडे पणसाचें झाड पडलें तेचेर आनी 3 दीस तर कोण येवपूच ना. सो चवथे दीस आमी मागीर जिताक कॉन्टॅक्ट केले, जी दारुलकर. तेणें येवन मागीर आमकां हेल्प केली, फायर ब्रिगेड घेवन येयलो आनी ते आमकां वयल्यान काडून दिले. ते इतले हेवी आशिल्ले ते जायनाशिल्ले, पूण तेणें पर्सनल आपूण आनीक क्रेन यूज केली आनी ते काडून आमकां हेल्प केली. आनी ते अंदाजे अरावंड 4 ते 5 लाख सुमार आमकां लुकसाण जालां. प्रॉब्लम जाला आमकां आतां रेंज मेळनाशिल्ली. ते दीस नेटवर्कूय डावन आशिल्ले. आमी कॉन्टॅक्ट करताले, आमी पंचायतींचे सगळ्या कॉन्टॅक्ट केल्ले, सगळ्या इवन पंचायतीन सुद्दां इन्फॉर्म केला. आतां आमी आतां गोवोरमेंटा कडेन इतलें मागता की आमकां कितें तरी तेंच्यांनी लॉस आमचे डॅमेज कितें जाला पळय तें आमकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें. सरकारान आमकां पेडण्या दवरलेली फायर ब्रिगेडीचें जें ऑफीस आसा त्या ऑफिसान 2 कटर आसा, मनीस 25 आसा, पण त्या एकाही त्या माणसा कडेन धाडच ना की त्या घरार वचून ते कटींग करतले आनी हांकां आमी संकटमुक्त करतले आनी बेगेंतल्या बेगीन तेंचें घर आमी क्लियर करून दितले अशें आमच्या सरकारा कडल्यान यंत्रणा ना. बट जीत भाई सारकी ही सरकारच्या डबल यंत्रणा तेणें आमच्या घरा कडेन हाडली, लायली सगळी. आनी आमकां जीत भाईन जो आसरो दिवपाक सुरू केली, म्हणजे जेणे करून हांव वगत पडला म्हणटा हांगा MLA पावर आहा, हांगा मंत्र्याक पावर आहा. जीत भाई केवळ लोकल सर्वीस करता, समाज सेवा करता आनी त्याच्या ह्या समाज सेवेची दखल जण एकल्यान घेवपाची गरज आसा. जेणे करून ताका कितें गरज आमकां मुक्त करपाची, कितें गरज आमच्या घरावरचें झाड काडपाचें. सरकार पयशे दिता, सरकार दखल घेता, सरकार हें करता, घर बसल्या बसल्या सगळे सरकारी नेते सांगतात तुम्ही भ्या नाका. जे कोणाचें लुकसाण जालां, कोणाचें घरात झाड पडला, कितें पडला, तांकां आमी सगळे आपल्या निधींतल्यान फंडांतल्यान सगळो असो पयसो फावयतले. पूण कोणें चवकशी घेतली ना. पूण जीत भाईन जी आमची चवकशी घेतली ही कायम आमच्या कुटुंबाक स्मरणांत रावतली. आता सायक्लोन जाल्ल्या दिसा पासून आमी आतां कंटिन्यूस एवरीडे सगळ्या विलेजींनी वयतात. कोणाचे झाडां घरार पडल्यात आनी कितें वचत ते एकूच रिप्लाय दितात की कोणूच येवंक ना विचारपाक. इवन आतां 5-6 दीस करंट्स नासले, परत उदीक नासलें. सो म्हाका दिसता स्थानीक आमदारान प्रत्येक घरांनी जे घरार झाड पडला हें पडला तांकां विजीट तरी मारपाची. इतलें रिक्वेस्ट करता सरकाराक की तेंचें लुकसाण जालां आनी घरां काबार जालें, तांकां खंय तरी मातशे बरे बेनिफिट्स गोवोरमेंटा कडल्यान हेल्पींग हँड कसो मेळपाचो आनी तांकां जाता तितके बेगीन तांकां हेल्प करपाची. कित्याक आतां आनीक 8-10 दिसांनी पावस मॉन्सून स्टार्ट जाता आनी मॉन्सूनान ते रावतले खंय हो विशय जाल्लो आहा. तांकां रिक्वेस्ट करता मातशें तांकां हेल्प करा. आमी आमच्या लेवलीचेर जाता तितले तांकां हेल्प करीत आहा. पूण म्हाका दिसता सरकारान म्हाका दिसना आमदार कितें करीत असो, पूण सरकारान हे CMान मातशें लक्ष घालून जाता तितके बेगीन हें काम कंप्लीट करून दिवपाचें तांकां.